नमस्कार येवकार गोवा टुडे राधिका कामत सातोस्कार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। खोड लिजा रीती ताब्यात घेवपाच्या सरकाराच्या निर्णयाचो सरकारी तिजोरीचेर प्रेशर। पावसात भरपी मायनिंग पिटा रीती करूंक वरा फाटल्यान 40 लाखांचो खर्च। मेंटेनन्स आनी सुरक्षेची सरकाराचेर जबाबदारी। मोपा विमानतळाच्या वाठारांत भुयार मेळूकच ना, पुरातत्व खात्याचो दावो। बाया वर्गान फोटो धाडिल्ले तेन्नाच ते भुयार पुरातन न्हय म्हण खंय स्पष्ट। भुयार पुरातनूच म्हण वरक ठाम। कोलवाळे जेलीत मोबायल फोनांचो बिनधास वापर। साक्षीदाराक आरोपीकडच्यान जेलींतल्यान फोन। सिम कार्ड नांवार आशिल्ल्या बायलेचो पत्तो ना। क्रायम ब्रांच सोदता सिम कार्ड विकतल्याक। म्हारगायचो इशू ग्लोबल, काय तेप लोकांक सोंसचे पडटले म्हणटा बीजेपी फुडारी सुलक्षणा सावंत। घरगुती गॅस सिलिंडराचो प्रेस वाडलो 50 रुपयान। मुख्यमंत्री खंय कितें तरी उपाय काडटलो। आनी पावसात गोंयांत कांद्याची शॉर्टेज जावंक जायना, रेट वाडूंक जायना म्हण हॉर्टिकल्चर अध्यक्षाचो प्लान। कांदो राज्यांतच स्टॉक करपाचो सरकारी मान्यताय मेळटकीच प्लान चाली। खबरो विस्तारान। सरकारान खड लिजांचो ताबो घेवपाची प्रक्रिया सुरू केल्या खरी, मात पावसान खड वाठारांत सेफ्टी मेजर्स घेवपा विशीं सरकाराची जबाबदारी वाडल्या। हाच्या पयलीं लीज होल्डरच पावसा पयलीं सुरक्षा वेवस्था जाग्यार घालपाचे, पावसात मायनिंग पिटांतलें उदक काडपाचें आनी हेर कामां करताले। सरकारान आतां ह्या कामां खातीर जिल्लोधिकाऱ्याच्या फुडारपणा खाला 9 वांगड्यांची समिती काडल्या। पावसात मायनिंग पिटांनी उदक भरता, ते उदक काडूंक ना जाल्यार मायनिंग पीट फुटून हुंवार येवपाची शक्यता आसता। इतलो तेंप गोंयच्या मायनिंग लीज वाठारांत पावसा पयलीं आनी पावसात सुरक्षेची जबाबदारी लीज होल्डरूच घेताले, मात आतां सरकारान लीज धारकांक लिजाचो ताबो सोडपाचो आदेश दिला। मात ह्या आदेशा बरोबरच सरकाराचेर मायनिंग पिटाचे सुरक्षेची जबाबदारी पडल्या। सरकारान हे समस्येचेर उपाय काडूंक 9 वांगड्यांची समिती नेमल्या। ह्या समितीत एक जिल्लोधिकारी, खड खात्याचे 4 अधिकारी, इंडियन ब्युरो ऑफ मायनिंगाचो 1 अधिकारी, राना खात्याचो 1 अधिकारी, मायन सेफ्टीचो 1 अधिकारी आणि WRDचो अधिकारी आसतलो। ह्या मुखेल समिती खाला आनीक 2 समिती काम करतले। ते पीट मेंटेनन्स, पिटातले उदक काडप आणि पर्यावरणा संबंधी समस्येचेर नदर दवरतले। समितीन एक्शन प्लान तयार केला, त्या प्रमाण WRD 400 हॉर्स पॉवर उदका पंप भाड्याक घेतले। सोमारसान मायनिंग पिटाची इन्स्पेक्शनां। व्हडल्या पावसा वेळार एक पीट एका वरात भरता। पीट भरल्या उपरांत कमीत कमी 1 मीटर उदक पंपिंग करून काडचे पडटा। सगळ्या मायनिंग पिटातले 1 मीटर उदक काडपाक सुमार 40 लाख रुपया खर्च येता। सध्याच्या परिस्थितीत दिवचल, शिरगांव आणि मुळगांव ह्या 3 पिटांची चड जतनाय घेवची पडटली म्हणून मायनिंगातली सुत्रां सांगतात। तातूंतले उदक काडूंक कळाव जाल्यार ते फुटपाचो भंय। खड लिजा ताब्यात घेवपा बरोबर सरकाराचेर सुरक्षेची जबाबदारी आनी वेवस्थेचो खर्चूय वाट्याक आयला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। मोपा विमानतळाच्या वाठारांत भुयार मेळूकच ना म्हण पुरातत्व खात्याचो दावो। मोपा पीडित पंचक्रोशी संघटनेच्या बाया वर्गान जेन्ना पयलीं कॉन्टॅक्ट करून भुयाराचे फोटो धाडिल्ले तेन्नाच ते पुरातन भुयार न्हय म्हण दिसून आयिल्ले। आतां तो भुयार आसा म्हण जी जागा सांगता ती खाजगी जमीन, थंय परवानगी शिवाय वचूंक शकना म्हण पुरातत्व खात्यान स्पश्ट केलें। बाया वर्ग भुयारा पुरातत्व म्हण ठाम। पुरातत्व खात्याचे अधिकारी खंय टाळटात। ते ब्रिटिशांच्या टायमार लोक हांगा रावताले भितून, वेरियस रायफल्स गन बी कितें तेन्ना लिपोवन दवरताले अशें आमचे जाणटे सांगतात। ते 2 केव्ज आसात, ते आयडेंटिफाय केले, तांकां दाखोवपाक हाडले जाल्यार ते म्हणपाक लागले ही प्रॉपर्टी एअरपोर्टाच्या भायर आसल्या कारणान आमी ह्या प्रॉपर्टीन वचूं शकना अशें आर्कोलॉजीचे ऑफिसर म्हणपाक लागले आनी तेंच्यांनी थंय येवपाचें टाळ्ळें। आमी आतां वचोन ती केव्ज आयडेंटिफाय करून पळोवन येयला, पूण तेंच्यांनी थंय येवपाचें टाळ्ळें। तशी ती केव्ज हांगा लागता, ती फुल एअरपोर्टाच्या कोनाकसून डायरेक्ट मोपा वयता, मोपा भायर सरता त्या सायडीक, एअरपोर्टाच्या ह्या सायडीकसून त्या सायडीक रनवेच्या पोनाकच्या। ती आमी आयडेंटिफाय करतले, ती तांकां दाखयतले, पूण ती प्रायवेट प्रॉपर्टीचे निमित्त सांगून ते ऑफिसर थंय येवपाक टाळाटाळ करता।
बाया वरकान पयलीं जेन्ना भुयाराचे फोटो धाडले तेन्ना ते पुरातन कशें दिसूंक ना. In last month, that is March 2022, we received one email from a person called Baya Varak, and then upon which we replied to his email saying that if there are such evidences, then kindly submit us some photographic evidence, so that on that basis we can again approach civil aviation to take us to the place where probably these archaeological remains exist. So the photo which was submitted to us did not look like any archaeological cave, because the caves are of two types. One is natural cave and another one is man-made cave. So the photograph which was given to us along with email did not resemble to any of these kind of. Nevertheless, taking cognizance of representation, we visited the place along with officers from civil aviation, also the representatives of GMR. मोपा एअरपोर्ट वाठारांत कांयच मेळूं ना. After coming out of the Mopa airport property, he pointed out that there is a tunnel which originates from one place and goes across the property of Mopa airport, but that was located in a private property, so we did not have any access to that property, and neither we had informed the landowner. So we said that the visit was confined to Mopa airport property, and which was alleged or which was suggested by Mr. Baya Varak that there are caves, but we did not find any such evidence inside the Mopa airport. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आनी मकबूल मार्गिमणी. कोलवाळे जेलीत मोबायल फोनांचो बेकायदेशीर वापर जावपाचो प्रकार चालूच आसा. खुनाच्या आरोपाखाला जेलीत आशिल्ल्या दत्तगुरू सिनारीन आपल्याक फोन करून ट्रायल कोर्टा मुखार साक्ष दिवं नाका म्हण धमकी दिल्या अशी कागाळ क्रायम ब्रांचीत पावल्या. सिनारीन वापरिल्लें सिम कार्ड सांतिनेज एड्रेसार एका बायलेच्या नांवार आसा म्हण क्रायम ब्रांचीक तपासा वेळार दिसून आयलां. मात त्या एड्रेसाचेर वतकच ती बायल थंय सापडूं ना. 2015 दिवचले रतन करोलाचे खून प्रकरण गाजिल्ले. ह्या खुनाचो आरोप आशिल्लो दत्तगुरू सिनारी कोलवाळे जेलीत आसा. हे जेलीत बेकायदेशीर मोबायलांचो कसो वापर जाता ते दत्तगुरू सिनारी खातीर परत एकदा उक्ताडार आयले. ट्रायल कोर्टा मुखार एका साक्षीदारान दत्तगुरू जेलीत मोबायल वापरता ताणें आपल्या आड साक्ष दिवं नाका म्हूण फोन केल्लो असो जबाब दिला. ह्या कागाळीची दखल घेवन ट्रायल कोर्टान जेलराक 7 जूनाक कोर्टांत हजर रावपाची ऑर्डर दिल्या. क्रायम ब्रांचीन ह्या प्रकाराचो सोमतोच तपास सुरू करतना मोबायल टावराच्या माध्यमांतल्यान लोकेशन डाटा घेतलो तेन्ना जेलींतल्यान कॉल केल्लो म्हूण स्पश्ट जालें. मोबायलाक वापरिल्लें सिम कार्ड सांतिनेजांतल्या एका बायलेच्या नांवार आसा म्हूण कळटकीच क्रायम ब्रांचीन त्या एड्रेसारूय चवकशी केली, मात ती थंय सापडूंक ना. आतां क्रायम ब्रांच हे सिम कार्ड दिल्ल्या एजंटाक सोदता. मजगतीं सुप्रिटेंडंट ऑफ प्रिजनान इन्क्वायरी सुरू केल्या म्हूण IG प्रिजनान प्रुडंटाक सांगलें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. म्हारगायेचो इशू ग्लोबल, सगळेच कडेन ताचो त्रास जाता. कांय तेंप लोकांक सोंसचें पडटलें म्हूण BJP फुडारी सुलक्षणा सावंत उलयली. घरगुती गॅस सिलिंडराचो प्रेस 50 रुपयान वाडलो. ताजेर मिडियान तिका प्रश्न विचारिल्लो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत खंय हे विशीं कितें तरी थाकाय दिवंक उपाय काडटलो म्हूण ती उलयली. तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे जे दर वाढलेले आहेत ते फक्त राज्यातच नाही तर आपली ही परिस्थिती जी आहे ती पूर्ण पूर्ण ग्लोबल सिच्युएशन आम्ही याला म्हणू शकतो. आणि त्याच्यासाठी कर्डील करण्यासाठी सरकारने जे समाज उपयोगी ज्या योजना आहेत त्यांच्यावर सुद्धा भर दिलेला आहे. सो मला तरी असं वाटतं की याच्यासाठी खरंच जसं आम्हाला ऑलरेडी स्टेटमेंट दिलेलं आहे मुख्यमंत्र्यांनी की ही उपाची गरज नाही म्हणून आम्हाला थोडा काळ बहुतेक हा त्रास सोसावा लागेल, बट समथिंग विल वर्क आउट फॉर शुअर. एक गृहिणी म्हणून तुम्हाला काय वाटतं सगळ्यांना देणं गरजेचं आहे? मी एक नागरिक म्हणून एक सांगेन मी एक जागरूक नागरिक म्हणून एक सांगेन की ज्याला याची खरी गरज आहे त्याच्यापर्यंत कुठलीही मदत पोहोचावी. सावड्ड्या गुड्डेमाळांत बायलेची डेड बॉडी मेळ्ळ्या. ती बायल कोण तें अजून कळूना. बायल 50 ते 52 वर्सांची. तकलेक मार बसला. मर्डर काय एक्सिडेंट ताचो तपास चल्ला. आयतारा चड करून पोस्टमॉर्टम जातलो म्हूण पुलीस सांगता. नवी पेन्शन स्कीम रद्द करची आनी आसा तशी आदली पेन्शन स्कीम चालू करची
पण अखिल गोंय नौदळ नागरी कर्मचारी युनियनाची मागणी 2004 सावन काम रुजू जाल्ल्या कामगारांक खंय ही नवीन स्कीम लागू केल्या. तातूंत तांच्या पगारांतल्यान खंय 10% शेअर मार्केटांत घालतात. तांकां तें मान्य ना. तांणी PM मोदीक पत्र बरयलां. तशेंच 17 नोव्हेंबराक तांचे दिल्लीक मोठे धरणे. बंद करो बंद करो एनपीएस बंद करो बंद करो बंद करो एनपीएस बंद करो 2004 के बाद किसी को जॉब में आए हैं उनके लिए पेंशन का सुविधा नहीं है. उनका एनपीएस स्कीम करके न्यू पेंशन स्कीम में लागू किया गया. इसमें क्या होता है, हमारा पेमेंट कट होता है 10% कट करके वो शेयर मार्केट में डाला जाता है. जब शेयर मार्केट में डाल के 3 बैंक में बांट रहा है, उसमें क्या बेनिफिट होना है, क्या हो रहा है, हमारा हाथ में कुछ नहीं बता रहा है. आजकल वो मार्केट भी डाउन होते जा रहा है शेयर में. तो आगे जाके हमारा 60 ईयर के बाद हमारा शेयर मार्केट में क्या होएगा क्या नहीं होएगा कुछ का गारंटी नहीं है. इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये एनपीएस को बंद करो, नेशनल पेंशन स्कीम को. पहले जो चलता था ओल्ड पेंशन स्कीम, उसमें हमको चालू करने के लिए बोला. ये क्या हो गया, कई राज्यों में इनका एनपीएस को समझ में आ गया, उन लोग बंद कर दिया. एग्जाम्पल हमारा राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया. इन्होंने अपना स्टेट के इलेक्शन बॉडी में इन्होंने एजेंडा में ले लिया, पॉलिटिकल एजेंडा में आ चुका है आजकल. तो उसी कारण में उन लोग बंद कर दिया. तो हम प्रधानमंत्री का चिट्ठी भी लिखा है इस बारे में. हम कई बार इसी मुद्दा में हम लोग कई बार दे दिया, आंदोलन कर लिया, गेट मीटिंग कर लिया, धरना उतर गया, सब कुछ कर लिया. फिर भी अभी सोच रहा है कि हम प्रधानमंत्री से और एक बार कोशिश करेंगे. हमारा 27-28 को कानपुर में 19 इंटरनल कॉन्फ्रेंस हुआ. वो कॉन्फ्रेंस में देश भर लोग आया, यही रेजोल्यूशन पास किया है. इस बार आगे हमको एनपीएस का नहीं चाहिए, सीधा इसको स्क्रैप करना है. तो एनपीएस स्क्रैप करने के लिए हम लोग रेजोल्यूशन पास किया. इसी मुद्दे पे आज हम लोग यही खड़ा है. और प्रधानमंत्री से ये उम्मीद करता है हम लोग जल्दी से जल्दी हमारा सरकारी कर्मचारी को एक कष्ट से दूर करने के लिए 5% प्रुडंट मीडिया खातीर विक्रम नाही. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळत राहात प्रुडंट. ज्युनियर स्टाफांतल्या एका बायलेचेर लैंगीक अत्याचार आनी फेब्रेरांतल्यान त्या संबंधान व्हॉट्सॲप मेसेजी धाडटा म्हण पाटो वयल्या ऑफिसांत इन्कम टॅक्स ऑफिसर म्हण काम करपी मनिंदर सिंग अत्तारी, आदित्य वर्मा आनी दीपक वर्माचेर पणजे पुलिसेंत FIR नोंद जाल्या. तपासा खातीर CCTV फुटेज दियात म्हण पुलिसेन संबंदीत अधिकाऱ्यांक सांगला. ह्या ऑफिसांत विशाखा गायडलायनी प्रमाण समिती ना. कागाळ आयल्या उपरांत बेगोबेग समिती नेमल्या म्हण पुलिसेक दिसून आयला. बाणावलेच्या थळाव्या रापणकारांक घेवन डिझास्टर मॅनेजमेंटान पयल्याच फावट सायक्लोन अलर्ट ड्रील केली. उपजिल्लोधिकारी IAS ज्योती कुमारी, नुस्तेमारी फायर डिपार्टमेंटाचे अधिकारी, दृष्टी आनी थळाव्यांनी ह्या ड्रिलांत वांटो घेतलो. वादळा वेळार हाचो फायदो जातलो म्हण आमदार बेन्झी उलयलो. कोलवा आनी हेर वाठारांतय अशे तरेचे ड्रील करतले. So today there was a cyclone evacuation drill at Benaulim, and the MLA Benaulim had taken the initiative. The department's Drishti is here, the fisheries department is here, we have the WRD department, and we also have the fire. So along with these stakeholders, the exercise which was basically done was that a demo boat was carried from the beach to the safe location, which is beyond a sand dune. Now this exercise we have done on a small scale, but in an actual scenario there would be around 40 to 45 boats which would be taken to the shelter. This exercise will be also replicated in other places like Kolva and Cavalosim is being planned. So let's hope that this helps in capacity building of the community and also brings the disaster response force of the government closer to the community so that we can work together in times of disaster. डिजास्टर मॅनेजमेंट आनी केली एक्सरसाइज केली तेंगे सगळें बरे भशेन जालें. आतां नेक्स्ट आमगे स्टेप आसतलो कोलवा करपाक. आनी कोलवा ही थिंगा आमच्या फिशरीचो जायतो जागा आसा. एक सायक्लोन जोरी तरी जातलो तेन्ना जो सायरन बसयलो तो एक्टिवेट जालो जाल्यार फिशरमॅनान कितें करपाक जाय, एक जाग्यार एकठांय जाले एक काउंट डावन केलो कितू जा फिशरमॅन आहाय, कितू बोटी आहाय त्यो खूंय आहाय त्यो, आनी त्यो बोटयो एक शेल्टराक म्हणजे रेस्क्यू शेल्टर म्हूण आसता. सो तो शेल्टर आज आमी डिफायन केल्लो हे हॅचरी एरियान परमिशन घेवन एक्सरसाइज पर्पजाक. आपत मित्रा म्हूण स्कीम आहा. सो इन केस ऑफ आपत म्हणजे डिजास्टर तेन्ना मित्रा म्हणजे वॉलंटियर, हे वॉलंटियर रेजिस्टर करपाक आज कमेस केला आनी तांकां मागीर ट्रेनिंग जातली. सो इट वॉज अ गूड थिंग. सगळ्यांक आज एक फील मेळ्ळी केन्ना कितें जालें जाल्यार एकठांय एज अ कम्युनिटी एकठांय जावन कितकोन एकमेकांक साल्व.
पावसात गोंयांत कांद्याची शॉर्टेज जावन कांद्याची रेटय वाडटा ताचेर उपाय म्हण राज्यांतच कांदो स्टॉक करपाची वेवस्था जाय. त्या खातीर प्लान तयार केला. सरकाराची मान्यताय मेळटकच चालीक लागतलो म्हण हॉर्टिकल्चराचो अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेट प्रुडंटाकडे उलयलो. 2013 सावन 2 कोटींची गाडेकारांकडच्यान थकबाकी आसा. पैसे फारीक करात नाजाल्यार जूर लागतलो अशी ताणें गाडेकारांक शिटकावणी दिल्या. पावसान जी शॉर्टेज जाता पळय तो म्हणजे कांद्याची जर आमकां जर पूर्णपणे जर आमी स्टॉक केलो जाल्यार हो प्रश्न म्हणटा आमी गोंयकारांक जी सप्लाय जायो एवरी डे जशी जाय तशी आमी दिवंक शकता. हो आतां हें प्रोविजन करपाक लागून आमकां सरकाराची मान्यता घेवन काही गोष्टी आमकां हांगासरूच सुदारणा करच्यो पडटल्यो. त्या दृश्टीन आमी बी पावलां किंवा प्लॅनिंग केल्लें आसा. सरकाराची मान्यता घेवन आमी ते करतले. थकबाकी दियात नाजाल्यार जूर लागतलो म्हूण गाडेकारांक शिटकावणी. 2013 सावन 2 कोटींची थकबाकी ताचे पयलीं आसतली बुकां खंय तपासची पडटली. जो गाडोवालो आसा ताका नोटीस केल्ली आहा की जेची थकबाकी आसा ती तुमी त्वरीत पे करा महामंडळाक नाजाल्यार तुमकां त्या थकबाकीचेर दिसा प्रमाणे तुमकां इंट्रस्ट लागू जाता. अशा तरेची नोटीसां आमी तेंचे कडेन ताका धाडलेली आसा. ही थकबाकी आहा न्हू जी 2013 पासून आसात. थोडीशी आमी कंप्युटरायज सिस्टम वापरलेले आसा. ताच्या नंतर आमकां ही सिस्टमीचेरूय कळटा. पण 2013 पयलींची जी आहा ती बुकाचेर मेंटेन केल्ली आहा ती सुद्दां आमकां ऑन रिकॉर्ड मेळटली. आतां थकबाकी बेगींतल्या बेगीन भरची अशें आमी तांकां लॅटर केल्लें आहा. त्या लॅटरान नमूद केल्लें आहा तुमी 8 दिसाच्या पयलीं ही जर तुमी थकबाकी भरली ना जाल्यार तुमकां चार्जीस लागतले. तेज्या फुडले जे पेनल्टी जी आहा ती आमी तांकां इम्पोज अजून करूंक ना. आमकां तें डिसिजन घेवन तें करचें पडटा. बरी भाजी सप्लाय करना तांचो सप्लाय बंद करतले म्हूण शिटकावणी. MD परत इन्स्ट्रक्शन दिलां जे सप्लायर बरी भाजी सप्लाय करिना तांकां ताबडतोब रिटर्न नोटीस काड की तुमची भाजी इमिजिएटली आमी स्टॉप करतले. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. गोंयच्या मणिपाल हॉस्पिटला वतीन सिव्हियर अस्थमा क्लिनिकाची गोंयांत सेवा सुरू. GMCचे पल्मनरी मेडिसिन विभागाचो HOD दोतोर उदय काकोडकारान ह्या सेवेचें उक्तावण केलें. सगळेच अस्थमा सारखे नासतात. दरेक गटाच्या पेशंटाक ते तरेची खासा मेडिकल ट्रीटमेंट दितले म्हण मणिपाल हॉस्पिटलाचे इंटरव्हेन्शनल पल्मनॉलॉजिस्ट डॉक्टर प्रभू प्रसादान सांगले. At the outset, I would like to thank Manipal Group of Hospitals for having invited me as a chief guest for a very noble cause. I know Dr. Prabhu Prasad very well because he is one of our own pulmonologists in Goa and doing a very creditable and noteworthy work. It's a very good initiative. I would like to congratulate you in particular for having taken this initiative. It is very unique and complex disease, asthma. So we need to identify group of patients who needs a right treatment in a right way and right therapy. Not all asthma patient needs one kind of asthma. As of now, all over the world, treatment is like that, but the treatment is changing from one particular focused treatment to a targeted treatment, to a broader treatment. And Nathan has rightly said pediatric group is very important because they are they cause a lot of psychological upset in the schools when they carry on with those cough and they can't play together with their peers. Sends a very bad. And first time I have realized that there is a psychological impact also because of this treatment, because carrying this in the hand in the school, it will send a wrong signal to the others. So people don't take that to the school and then they suffer. So I am really thankful for Prabhuji for initiating this. I hope more and more people will get benefit out of it. म्हापशा बीफ आणि पोक मार्केट तयार आसा. 8 म्हयन्या आदी उक्तावणय केलां, मात अजून मेरेन ते नवीन मार्केट चालू जावंक ना. नगराध्यक्ष सांगता ती शॉपां अलॉट केल्यात आनी बेगीनच शिफ्टिंग जातले. मात सुत्रां सांगता ते प्रमाण भलायकी खात्यान ह्या इमारतीचें इन्स्पेक्शनच केल्लें ना. त्या मार्केटात उदकय ना आनी लायटय ना. खासा रिपोर्ट.
हे म्हापशाचे बीफ आणि पोरकाचे नवीन मार्केट 14 ऑगस्ट 2021 ताचे उक्तावण जाल्ले. एकूण 14 दुकानां, 1.5 कोटी खर्च. आमी नगराध्यक्षाक मेळ्ळे. ती म्हणटा रोखडेच तांकां नवीन मार्केटात शिफ्ट करतले आनी तांकां सध्या तात्पुरती सुवात दिल्यार थंय खंय STP प्लांट घालतले. बीफ आणि पोक ही जी आमची शॉपां आसा मार्केटान, म्हापसा मार्केटान, ती आमची चड करून सगळें काम जालें. आतां तांकां आमी हँड ओवर करतली. एक 15 दिसांनी तांकां आमी हँड ओवर करतले. ऑलरेडी दिलें तांकां, पण तांकां सांगलां आतां तुमी सेफ जाया आनी आमकां STP प्लांट थंय बेगीन बांदपाक जाय. सो तांकां दिलें आमी. अच्छा, पयलींचे डेमोलेशन करून थंय STP प्लांट बांदपाक. हय, तो मार्केटाचो आमचो प्लांट हे आसा पळय फीश मार्केट, त्याचो STP प्लांट थंय येतलो. मात सुत्रांकडच्यान मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण भलायकी खात्यान ह्या इमारतीचे अजून इन्स्पेक्शन केल्ले ना. त्या मार्केटात उदकूय ना आनी लायटूय ना. स्टॉलकार कॅमेराचेर उलोवंक तयार ना. मात सध्या तांकां तात्पुरत्या सुवातीचेर बरेच त्रास जाता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. फुटपाथ मेकळे करूया, मदतीचो हात फुडें करूया. रस्त्यार फुटपाथार रावपी निराधार लोकांक एक आसरो दिवपाचो निर्णय संदीप परबान घेतला. ताणें जीवन आनंद संस्था सुरू केल्या. ताणें महाराष्ट्रांतय 2 आश्रम सुरू केल्यात. म्हापशा टॅक्सी स्टँडा वयल्या कांय निराधार लोकां खातीरय ताणें आश्रम सुरू केला. अशा निराधार लोकांक जो मेरेन आश्रय मेळना तो मेरेन उक्त्या पांयान भोंवपाचो ताणें सोपूत घेतला. भारतभर रस्त्यावर निराधार बांधव आहेत. स्पेशली म्हापशात बघितलं की बरेच निराधार असेच रस्त्यावर फुटपाथवर दारू पिऊन पडलेले असतात. आणि आम्ही गेली 2 वर्ष काम करत आहोत, पण 6 महिन्यात अभ्यास केला की हे बांधव हे गोव्यातले आहेत, काही बाहेरचे आहेत, भारतातल्या विविध भागातले आहेत. कामानिमित्त आले आहेत, लॉकडाऊननंतर कामं सुटली आहेत, पण ह्या बांधवांचंही पुनर्वसन होऊ शकतो आम्हाला विश्वास आहे. त्यामुळे ह्या बांधवांना आमचं कुडाळला, ओपा खांडेपारला, मुंबईत आणि आत्ताच म्हापशामध्ये आम्ही पेडेमला जायला घेऊन तिथे आश्रम सुरू केला आहे. हे बांधव रस्त्यावर पडतात, दारू पितात, नशा करतात, तिथेच मरून जातात. ही पण माणसंच आहेत, आपलीच बांधव आहेत. यांचं पुनर्वसन बऱ्यापैकी होऊ शकतं. आत्तापर्यंत आम्ही म्हापशातल्या जवळजवळ 52 लोकांना आश्रमात बरे करून काही जण त्यांच्या घरी नेऊन सोडलेलं आहे. आणि आम्हाला ह्याच बांधवांच्या मार्फत ह्यांना पण इथून नेऊन त्यांचं पुनर्वसन करायचं आहे. कित्येक जणांना ओरिसाला नेऊन सोडलं आहे, कर्नाटकमध्ये सोडलं आहे, महाराष्ट्रातल्या विविध भागामध्ये नेऊन सोडलेलं आहे. त्या निराधार लोकांकडे उलयतात, त्यांची मानसिक तयारी करतात, तांकां आपल्या आश्रमान व्हरतात, तांचे पुनर्वसन करतात. अशें एक आगळे वेगळे कार्य जे समाज उपयोगी अशें कार्य संदीप परब आपल्या परीन करत आसात. कॅमेरामॅन तुलसीदास च्यारी वांगडा राधिका कामत सतोस्कर, प्रुडंट मिडिया खातीर. सरकारी खात्याच्या येवजण्यांची जागृती करपाक रुरल स्केटिंग क्लब कळगान कारवार ते बेंगळुरू स्केटिंग रॅली सुरवात केल्या. 8 ते 18 वर्सांच्या 40 भुरग्यांनी तातूंत वांटो घेतला. कारवारच्यान भायर सरल्यात ती 14 मायाक बेंगळुरू पावतली. एकूण 610 किलोमीटर ती स्केटिंग करतली. खात्याच्यो योजना लोकांपर्यंत पावपा खातीर आनी तेंची जनजागृती करपा खातीर कामगार खाते आणि रुरल स्केटिंग क्लब कैगा यांच्यामार्फत कारवार ते बेंगलोरपर्यंत स्केटिंग रॅलीचे आयोजन केले आसा. आणि ह्या रॅलीचे आजपासून सुरुवात झाली. तिचो शुभारंभ असा तो कारवार जिल्हा पंचायत CEO M प्रियंका यांच्या हस्ते केले. या रॅलीचो प्रवास हो बेंगलोरपर्यंत 610 किलोमीटर जातलो आणि त्याच्यात 40 भुरगीं सहभागी झाली असून ती नॅशनल पातळीचेर खेळलेली आसात.
ह्या रॅलीक 40 पोरां नॅशनलात पार्टिसिपेट केल्ली पुरा पार्टिसिपेट करून त्यांनी थंय करते आसा. ह्यो रोड आमी कारवार, येल्लापूर, सागर, शिवमोगा, चिपसूर बेंगलोराक वयते आसा. ती 6 तारखेक आमकां हिंगा इनॉग्रेशन जालें. आता 12 तारखेक ते आमकां चीफ मिनिस्टर जसर बोमाई सर रिसीव करून सगळ्या पोरांकी सर्टिफिकेट दिवन आमकां थंय रिसीव करता. उद्देश काय आहे? उद्देश काय असं म्हणतात? हे उद्देश कार्मिक इलाक्याचे सगळे काम काय काय झालं ते सगळ्या लोकांची सांगत ते निवेदन करत आणि आमगेले स्वच्छ भारत हे ते सगळे करत आम्ही एक निवेदन घेऊन जातो. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.